कुट्टाळे ते चिखले जावपी रस्तो रुंदीकरणाक लागून सुमार 600 जाणांची कत्तल जावपाची आसा। ह्या सरकाराच्या निर्णया आड निषेध करपाक आनी सैमीक वारसो सांबाळपाक पर्यावरण मोग्यांनी सोमारा कुट्टाळे चिपको आंदोलन आयोजीत केल्लें। ह्या वेळार कुडतरीचे आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड, पर्यावरण मोगी प्रज्वल साखरदांडे आनी हेर मानेस हजर आशिल्ले। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। Double tracking of railway, this bridge is all of Adani and Jindal. All projects जावन आसा, this project is only for the profit of the few politicians. आनी हे politician पळय हे कितें सगळे लोक जाणा। आनी सेकंड थिंग हो गोल आनी हो इशू पळय हा, इन दॅट गायज आमगे माड मारप आमगे झाड मारप ही सारकी न्ही। पर्वरी स्लोपाचेर कोकोनट ट्रीज मारताय, कोकोनट मारताय, फुडें बॉटल नेक आहा, सकल रुंद कोन वयर बॉटल नेक दोन फायद ना। Right up to the mall they go, and all those roads there are even at that Oi Chottinga Porvari near that Mahindra show all thing but all bottlenecks. For what is this for? Easily destruction for what? Because nobody is asking in trees malayinga the way the trees have been cut, which bridge ta kai alignment na wood should come up saloha in the guise of development. No, in the guise of development wood should come up saloha even without any proper planning. If you go to see Porvari, how many roads are there? 4 roads are there. 4 roads are there. No proper planning. This will be the state of affairs here. जो प्रोटेस्ट करता तो प्रोटेस्ट फक्त लोकांक दाखोवपाक न्हू, नाजाल्यार आनी कितें शो करपाक न्हू। आयज आमची गोंयची झाडां आसा जी तुमी हांगा पळयतात, आयज 1000 आनी 10,000 झाडां पेडण्याच्यान काणकोण मेरेन आमचो गोवोरमेंट मारीत आसा। आयज ही झाडां मारून गोवोरमेंट आमकां कितें सांगूंक सोदता आमकां खबर ना, कसलें डेव्हलपमेंट करपाक सोदता ते। आयज जर डेव्हलपमेंट म्हणटा जाल्यार फक्त रोड, व्हडले बिल्डींग आनी मॉल मारून आमकां गोंयान आमचें डेव्हलपमेंट नाका। आमकां जर डेव्हलपमेंट जाय जाल्यार आमची झाडां राखून, आमचे माड राखून, आमचें अस्तित्व राखून आमकां डेव्हलपमेंट केल्लें जाय। आमच्या गांवांत व्हडले प्रोजेक्ट झाडां हाडून हे जे रोड बांदता कोणाक बांदता? गोंयकारांक बांदता काय ते अडानींक बांदता काय ते अंबानींक होतय जिओ टावर घालपाक बांदता हें आमकां खबर ना। आतां होतय मँग्रुव्ज मारल्या तेणी, मँग्रुव्ज मारप हे इतले डेंजरस आसा इकोसिस्टमाक, ते मँग्रुव्ज मारून तेंच्यान थंय जिओ टावर लायला। अशेंच जर हेच कारणाक लागून जर तांकां रोड वायडन करपाक जाय, गोंयाचें आमचें ट्राफीक आसा, गोंयच्या ट्राफिकाचेर तेंचो कंट्रोल ना, जे रोड आसा त्या रोडांचेर तेंचो कंट्रोल ना, एक्सिडंट जायत आसा, व्हडले रोड बांदून ते कितें करपाक सोदता हें आमकां गोवोरमेंटाक कितें करपाक हें आमकां सांगपाचें। टू चिखली ओके एंड 600 ट्रीज इज अ ह्यूज नंबर आनी आमी डेली हांगच्यान वतना पळयताले। आमी एक्चुअली आगशी जेन्ना शेतां हें केली कट केली तेन्ना आमी सत्याग्रह केल्लो, थंय सगळे आगशीकार सगळे लोक येवन आमी थंय भरपूर प्रोटेस्ट बी केल्ले, तरी आसतना आमचें कोणें आयकुना। मागीर आमचे सगळे कडेन जितले कडेन झाडां मारतात, माड मारतात, गिरी तुमी पळयलां आसतलें 200 माड मारपाक सरकारान काडल्या, ते आमी स्टॉप केल्या। सो सगळे कडेन आमचो प्रोटेस्ट चालूच आसा। सो हो रिपोर्ट वाचून आमकां ते सहन जालें ना, सो वी डिसायडेड एज अ सिटीजन्स इनिशिएटीव वी वील प्रोटेस्ट अगेन्स्ट दिस। It may be a token protest, but we need to tell the government that we as citizens of Goa, as Goans, we are opposed to this kind of development. We are not against development, but is झाडां मारून निसर्गाचे निसंतान करून सगळी झाडां सगळे कडेन माड मारतात, सगळे कडेन हिल कटिंग चल्लां, fields are being filled and everywhere you find desecration. इतली गरमी वाडल्या, एक्चुअली इतली गरमी वाडल्या आनी तरी आसतना आमकां झाडां मारपाची कशी हें सुचता म्हाका समजना। एवरीवेर द ट्रीज फ्रॉम पेडणे टू काणकोण, मुरगांव टू सत्तरी वी फायंड द ट्रीज आर बींग द नॅचरल हेरिटेज इज बींग डेसिक्रेटेड। तेन्ना सैमाचें खरें जें बरें वातावरण आसा तेमकां बरें दिसता कित्याक झाडां आसा, पूण आजकाल सरकार डेव्हलपमेंटाच्या नांवांनी जी झाडां कातरता ते खंयसर चुकीचें आसा। एक झाड लावपाक खूब टायम लागता, एक जर बारीक रोपटें लायलें तें व्हडलें झाड जावपाक आनी हें करपाक खूब टायम लागता, कापपाक टायम लागना, ती मोन जात म्हणून ती उलयना। म्हणून हाचो अर्थ न्ही की सरकारान झाडां कापत वचची। आमच्या गोंयचें सैम राखपाचें आमच्या गोंयकारांचें मेन कर्तव्य आसा आनी म्हाका दिसता सगळे गोंयकार हाका येवन समज जातले।